Our FDA team today has carried out a special surveillance drive here in Arpora area. We had received this information that chicken was being supplied in a large quantity from this one shed here at the waste segregation area, and this chicken is being supplied to a lot of these food outlets, restaurants. So we've been following up on this, and then today we narrowed down and we found this actual place. This place doesn't have any license, and the conditions here were very unhygienic and poor. In the interest of public health, we have destroyed this chicken, which is around about 300 kgs, and we have also issued strict instruction and notice to the vendor. We have asked them to stop the business and to discontinue any of these such operations. Okay. In addition to this chicken things, we had also been working on this product of sweets, and I have my colleague Mr. Rajaram Patil who will give you more information on this. शिंदे जे स्वीट आसा पळय ते इज सप्लाय टू ऑल दीस कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टाचे ताका दितात आनी हे टुरिस्टांक दिताले आनी हातूंतल्यान आमकां 2-3 अशी कंप्लेंट जाली की देर ऑल वीथ फंगल ग्रोथ एंड ऑल आनी हे लोकांक मिसगायड करपाक तेजी परिस्थिती आशिल्ली. सो आज आमी एक टोटल ड्रायव घेतलो आनी कलंगूट जितले पळय ड्राय फ्रुट्साचे शॉप्स आसात तितल्यांचेर आमी रेड मारला आनी तातूंतल्यान आमकां कळून चुकलें की कोण तरी एका डिस्ट्रिब्युटर जाता मेन मॅन्युफॅक्चरर इज बेस्ड इन बोरीम पोंडा. सो आमी तो सगळो जो माल आसा तो सीज केल्लो आसा. दे आर गोइंग टू इन्स्पेक्ट दीस मॅन्युफॅक्चरींग युनीट आनी ताजे प्रत्येक जो प्रोडक्ट आसा विच इज ताका डेट घातली 10 तारीख. आयज फक्त 7 दीस जाले बेस्ट बिफोर दिल्ले आसा ताका 60 डेज. पण ताका जो वास येता पळय ताका एक तो कुसलेला सारको ताका वास मारता. रॉ मटेरियल वॉट इज युजींग ऑयल खंयचे तो यूज करता हेजे वेरेबाउट्स करपा खातीर आमी फर्दर इन्वेस्टमेंट केल्ले आसा. सद्या सॅम्पल्स काडिल्ले आसात. सॅम्पल्स लॅबाक धाडटली. ताजो रिपोर्टाक आमी रावतले. ताचे पयलीं आमी ताजो जो पळय मॅन्युफॅक्चरींग प्लेस आसा ताजें थोरो इन्स्पेक्शन करतले की एक 7 दिसाचो प्रोडक्ट हाका जो वास येता पळय न्ही इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. आनी सो त्या खातीर आमी आयज एक ड्रायव सुरू केल्लो आसा आनी जी कोण हे विकता पळय तेजे आमी परत कंटिन्यू इन अदर पार्ट्स ऑफ द कोस्टल बेल्ट वील कंटिन्यू वीथ दीस.